जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे कोणांची येता आनी आमचे मोदेकार सदां काल आपली राजवटी चलयत आसा सासणाच्या सासणान. आमच्या संपलेल्या बाबा फ्रांसिस्को शावियर ब्रिंगेल जाका सगळीं तुमी वळखतात आनी हांवूय वळखता भुरग्यापणांतावन यांग चिको म्हूण ताका निमाणो आदेवस करूंक आयला. पूण यात्रा सोंपना ती चालू उरता कित्याक यात्रा म्हणटात ती बाबडीनो इट्स अ पिलग्रिमेज, इट नेवर एंड्स. थोडे दीस फाटी आमच्या शेजाऱ्याक नातालांच्या सुमयार एक हिंदू फामील आसा तिचो घोव गेल्ल्या वर्सा सोंपलोलो आमच्या शेजान एकदम बरी जाणटी मनीस पूण आपुरबायेची तिका हांव परबी दिवन गेल्लो आनी तिका विचारलें तिचें नांव सुबेदार बाई हांव तिका म्हणटा. हांवें म्हटलें सुबेदार बाई तुवें कितल्यो यात्रा केल्योय? ती म्हणाली आपण शिर्डी गेल्ली, पंढरपूर गेल्ली आनी खंय गेल्ली सगळे यात्रा केल्यो आनी कितल्यो उरल्यात? शेगी यात्रा उरल्या म्हणाली म्हज्या घरकारा समेत देवाशी. एक हिंदू वस्तुरी म्हाका असो जबाब दिता हांव थोटाकलो. ती म्हणटा म्हजी यात्रा सोंपूंक ना. हांवें विचारतोच कितल्यो यात्रा उरल्यात? निमाणी यात्रा उरल्या म्हज्या घरकाराशी, स्वर्गीची देवाशी. ही यात्रा ती आनी काबार जावची ना. भावणीनो आमी सगळीं देवाची. ह्या संवसारान आमी जल्मता एक देवाचो आमकां देणे कशें. ह्या संवसारान जल्मून आमी जायते बरें केल्यार आमचो उगडास करतली आनी वायटूय केल्यार उगडास करतली. देखून बरें करून उगडास धरुया, वायट करून उगडास धरचो न्हय. आनी ते पासत आमचे यांग चिकोचे कांतार जे आमी आयज सिमितेरीन गायतल्या मरण थिंगा म्हणटले हो मेळा तो ताचीच उतरां. आमचो भाव फ्रांसिस्को शावियर ब्रिंगेल, आमचो भाव यांग चिको सदां देवाक वाखाणून देवाक दिन वाचून जियेलो. देवान ताका एका सोबीत ताळ्यान आमचो गिरींचो एक सोबीत आवाज तो आसा
आमच्या गांवचो, जो आख्खो संवसार अदी करून कोंकणी कांतार आयकतली चौकली न्हयच गोंया भायर यांग चिको न्हयच फकत गोंया फामाद, तो गाल्फाक गेलो, युरोपाक गेलो, सगळ्याक गेलो, पूण खालतिकायेन गेलो. केन्नाच मिजाज दाखोवंक ना, केन्नाच वडपण दाखोवंक ना. खालतिकायेन तुका जाय एक कांतार म्हणटा, तुका जाय 2 कांताराक 2 कांतारां म्हणटा, तुका जाय 3 कांताराक 3 कांतारां म्हणटा, पूण तुका जाय तें हांव करता खालतिकायचो मनीस. म्युजिकल शो करया म्हणलें, कोणाक आपोवया, यांग चिकोक आपय म्हणलें. यांग चिको आयलो ताच्या पुता बरोबर, जुनियर चिको. दोगूय आयले आनी थोडे जाण तांचा आमच्या क्लबान तांणी म्युजिकल शो केलो. काय बरी ताची उतरां, काय बरें ताजो संबोध, काय बरें ताचें जिवीत. असल्या बऱ्या मनशाक आयज आमी सलाम करूंक येता. मागुया तुजे देमान आमचें जिवीत असलेच खालतिकायचें जावं. I'd like to thank Almighty God for the gift of 67 years of life to Dada, young Chico. God bestowed on him a beautiful voice that gave him the title of the man with the golden voice. And it is from you, Dada, we inherited this talent and are now following our passion. Music was his heart and soul. Dada was a very loving husband, father and grandfather. Quiet by nature, he was humble. He was a humble person and a father who always was with us.